Mark chapter 7 verse 15. भायर तावन मनशाच्या भितर वेता ते कसलेच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता ते मनशाक मेळयता. Mark chapter 7 verse 18. तवळ जेसून तांकां सांगले, तुमी हेरा बरी समजणी नासलेले कितें? भायर तावन मनशाच्या भितर वेता ते सगळें ताका केदीच मेळोवंक शकना, हें तुमकां समजना काय? Mark chapter 7 verse 20. आनी म्हूण धरून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता ते मनशाक मेळयता. Mark chapter 7 verse 21. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांतावन भायर सरता ते हे खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपाटीपण, बसकाळपण, मत्सर, निंदा, गर्व आणि पिशेपण. Mark chapter 7 verse 23. ही सर्व वाईटा मनशाच्या भितर तावन भायर सरतात आणि मनशाक ती मेळयतात. Psalm chapter 23. जेसू बरो गवळी. सरस्पोर मुसो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. पाचव्या सरवच्या मैदानाचेर विशेष घेवन तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. फलक्या फलक्यान हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान माखताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली. सरस्वराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो.